पेडण्यां न्हयबाग न्हय लागसार साकवान टँकर उमटलो। टँकर हरियाणाचो। टँकर स्वता चलोवपी मालक आनी ड्रायव्हर आनी टँकराचो क्लिनर आगताक पिड्डेर जाले। मध्यान राती हो अपघात जालो। ड्रायव्हराचो गाडयेवेल्यान ताबो गेल्ल्यान अपघात जालो। गोंयच्यान वखदाचें केमिकल घेवन टँकर गोंयसान वतालो। पिड्डेर जाला तो टँकराचो धनी अशोक कुमार आनी क्लिनर दोगूय हरियाणाचे। हांगा न्हयबाग येते हांगासर पुलाचेर एक्सिडेंट जाल्लो आहा। तेन्ना ते राती एक्सिडेंटान दोग जाण मनीस मेले, ड्रायव्हर आनी क्लिनर मेलो। तेन्ना सरकारान ह्या रस्त्याची कितें तरी दुरुस्ती करपाची, नाजाल्यार दुसरो ब्रिज बांदपाचो। ह्या 15 दिसान 3 एक्सिडेंट जाल्ले आहात। तेन्ना आमचे जे हांगाचे मिनिस्टर म्हणजे आमदार ते बी येवन वचोंक ना अजून, कोण येयल्ले ना। तेन्ना तेचे जास्तीत जास्त त्या आमदारान तरी भर दिवन येवन वचपाचे। हांगासर जे आहा हे धोकादायक वळण असल्या कारणान हांगा सगळे एक्सिडेंट जायत असतात। हांगा एक तर तो जो कट आसा तो वळणाचो तुमी पळयतात न्हू, वयल्यान जो हायवे येता तो डायरेक्ट तांकां कळना की हांगा कितें जातलें आनी ते बाचकतात आनी हांगा एक्सिडेंट जाता। तर तो पयलो आदी सगळ्यान पयलो तो जो सायडीचो कट आहा तो सारको व्यवस्थित कट करून हायवेचे जे कितें हे आहा 30 मिटराचे रुल्स आहा त्याच्या प्रमाणे करपाचे। आणि हो जो साको बांदलो त्या साकोवान सिमेंट बेश्टे घातलेले आहा तेतून आणि रिटेनिंग वॉल केला तो आणि तेतून गोबर घातला, तेतून ते उदक सारखे घालूंक ना। आनी कशें जातले तर अशें सरकाराचो लक्ष आहा कितें पळयता काय ना सरकार? गोंयान इंजिनियरिंग आनी फार्मसी डिग्री खातीर कॉमन एंट्रन्स टेस्टीक 3014 भुरगीं परीक्षेक बसल्यात। बुधवार आनी बिरेस्तार अशे 2 दीस ही परीक्षा गोंयांतले 10 केंद्रांनी चलतली। फिजिक्स, केमिस्ट्री आनी मॅथ्स ह्या 3 विशयांनी ही परीक्षा जाता। परीक्षेचो निकाल 15 मे मेरेन लागपाची शक्यताय आसा। Totally we have got 10 centers. Out of them 2 centers are in Panjim. One is Don Bosco. In Don Bosco we have got 480 students and out of them only 18 are absent. Another center is Goa Pharmacy College, where 66 students are admitted and 10 students are absent. And major center is at Navelim, where it is the number of students admitted are 576 and only 15 are absent. And other center is Vasco, where 369 students are admitted and 8 students are absent. And in Mapsa, 470 students admitted, only 14 are absent. And Agnal Ashram, Verna, we have got 182 students and 13 are absent. In case of Ponda, the first center is Almeida College with 408 students and 19 are absent. And in GVM Ponda, 62 students are admitted and only 1 student is absent. In Sakli, we have got 240 students, 11 are absent. And last center will be Kurchoram with 161 students admitted and only 6 are absent. Out of total 3014 students appeared, out of them 115 are absent. 115 are absent. 3 subjects. Overall it was good. The paper were done with the time. Not so difficult, not so tough. त्यांची बरी एक्झाम जावची अशें म्हणून आमी हे मागतात। कला अकादमी ह्या वर्सा मराठीतली ज्येष्ठ संगीत अभिनेत्री ज्योत्स्ना भाळेचे जन्मशती वर्स मनयतली। हे निमतान कला अकादमीन वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात। स्वरवंदना प्रतिष्ठान आनी कला अकादमीन मेळून 11 आनी 12 मेक कला अकादमीचे दिनानाथ मंगेशकर सभाघरान खासा कार्यावळ दवरल्या। ज्येष्ठ संगीत अभिनेत्री श्रीमती ज्योत्स्ना भोळे यांचे अंदू जन्मशताब्दी वर्स येता। कला अकादमीने ठरयलां की तांचेय बीन जन्मशताब्दी वर्स वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी आमी साजरे करतले। सगळ्यान पयलीं ह्या वर्साचो शुभारंभ 7 ते 11 मे हे दिसा जावपाचो आसा आनी ह्या निमतान 11 आनी 12 मे अशे 2 दीस ह्या जन्मशताब्दी वर्साच्या उद्घाटन महोत्सवाची आंखणी कला अकादमीन केल्या। ज्योत्स्नाबाईंचें सगळें जीवन, तांचो प्रवास आनी सांगीतीक कारकीर्द हेजेर आधारीत एक शॉर्ट फिल्म प्रख्यात गीतकार सुधीर मोगे हांणी तयार केला। तिचें प्रक्षेपण आनी प्रकाशन हे थंय जातलें, तशेंच संगीताचोय बी कार्यक्रम जातलो। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।